राजांच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हळें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हळें, उपकार करून म्हाका एक हुंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जळो एकठांय करता आनी त्या उपरांत आमी मरतले. एलिजान म्हळें, भियेनाका, तुवें सांगलाय तशें वचून पळय, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्तरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उद्देशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हळ्यार सर्गींच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले न्हंय ते रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. नांतर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो यत्न करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशें मनीस एक फावट मरतात
आनी त्या उपरांत तांकां जोडती आसा. तशें सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचो यत्न केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतर हें उद्गार. खुशी मोनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. स्वर्गींचे राज खरेंच तांचे. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले शिकवणेन जेजून उरपोंजीक म्हळें, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून पोवंक, तिणक्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची पिसां घेवन विधवांची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां तेहून लांब झुडती फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडो घालता ते चोत्रायेन पळोवन नासलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तांतूंक घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घाल्यात तितलेय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला. तर सगळ्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून तिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.